इलेक्शन जावन पडलो सुद्दां फ्रॉम द नेक्स्ट डे हांवें ती हार मानून घेवंक ना, काम करप चालू केलें फ्रॉम द नेक्स्ट डे. एकूच विचार धरून की मतदारसंघाचें काम कशें करपाचें, कशी तळमळ हाडपाची फुडें आनी आमचो मतदारसंघ फुडें कसो व्हरपाचो हेजें एकूच ध्येय धरून हें केलें. पूण जवळ जवळ 1 वर्स जावन गेलें. म्हाका जो सपोर्ट मेळोंक जातलो काँग्रेस पक्षान, जी हांव म्हाजी तळमळ पळोवन तेंच्यांनी कोणी लिडर लोकांनी जर म्हाका जर सपोर्ट केल्लो जाल्यार कितें तरी दुसरें चित्र आसतलें आसलें. पण पळोवंक ना पळक ना जेन्ना गोवा फॉरवर्ड हे फॅमिलीन हांव जॉयन जालो, तेंच्या बरोबर डिस्कशनाक गेलो, तेन्ना अशें दिसलें की खरंच कोण तरी म्हाजो वडील आसा, बापाय समान आसा, म्हाज्या भावा समान आसा, जो म्हाका हात दितलो आनी मया फॉरवर्ड व्हरपाक म्हाका हातभार लायतलो अशें म्हाज्या मनांत हें दिसलें. तशेंच काही ठरावीक कार्यकर्ते जे आसा तांकां सुद्दां हांवें विचार विनिमय केलो की कशें कितें जातलें. तर म्हणलो जो आमचो प्रेजिडंट आसा बाब विजय सरदेसाय, तो एक धडाडीचो पयलीं सुद्दां कार्यकर्तो आसलो, नेता जालो, मागीर तो मिनिस्टर जालो. ह्या लेवलचेर सुद्दां पावपाक तेणी सुद्दां खूब तळमळ केल्ली आसा, खूब वयर सकयल टायम पळयल्लो आसा. आनी तेजो हो टायम पळोवन म्हाज्या मनान सुद्दां अशें दिसलें की हांव तेज्या लिडरशिपाच्या अंडर मया फॉरवर्ड व्हरपाक मॅक्झिमम ट्राय करतलो. बारीक पळोवंक वयशीत जाल्यार मये जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती कितलींशींच वर्सां आमी म्हणटा फातोडा खंय तरी कितलींच वर्सां 20 वर्सां फुडें पावले, तालिगांव आनीक फुडें पावले, आनीक थोडी मतदारसंघ आसा जे तांकां MLA मेळटात. ते MLA आपले मतदारसंघाक कशें फुडें व्हरोंक जाय, जी तळमळ आसा ती कशी लोकांक कशें फुडें काडूंक जाय हेजेर विचार करता. पण आमचो मय मतदारसंघ कितलींशींच वर्सां आमी बाकीच्या मतदारसंघ 20 वर्सां भायर फुडें पावले अशें दिसता, पण आमी खंयसर तरी 15-20 वर्सां फाटीं उरले अशें दिसता. आनी हे विचार करून आमकां जो करेक्ट पक्ष आसा आनी करेक्ट जो लिडरशीप आसा ती बाब विजय सरदेसाय कडेन मेळटली. आनी तेज्या लिडरशिपाच्या अंडर हांव मया फॉरवर्ड जे आसा ते गोंया बरोबर मया सुद्दां फुडें व्हरतलो. दुसरें आतां एक प्रेजेंट बारीक पळोवंक जाल्यार जवळ जवळ आतां 2 वर्सां जाले मायनींग आमचो जो बेल्ट आसा, मये मतदारसंघाचो जो बेल्ट आसा तो जास्त जे आमच्या लोकांचे पोट चलता ते मायनींग खातीरूच पोट चलता लोकांचे. ट्रकवाले आसा, मशिनरी थोडे आसा, लोक कामाक आसता. जेन्ना मायनींग बंद पडली, कित्याक बंद पडली तेजेर विचार न करता आतां जो मायनींग स्टार्ट जावंक जाय तेजेर विचार करपाक जाय. तशेंच जेन्ना कोर्टान हें डिसिजन दिलें की मायनींग क्लोज करपाचें म्हणून, तेन्ना अशें वायट दिसलें. जेन्ना हांव काँग्रेस पक्षान आसलो तेन्ना हे काँग्रेस पक्षान आनी तेंचो अध्यक्ष आसलो बाब गिरीश चोडणकर हेणी सुद्दां एक स्टेटमेंट काडलो की कोर्टान जें कितें डिसिजन घेतला तें बरोबर घेतला म्हणून. पूण म्हाका हांव तें डिसिजन तेणी जें स्टेटमेंट काडलो तेजे खरोखरच हांव तेच्या अगेन्स्ट सांगता. कोर्टान काडलें जाल्यार कोर्ट सुद्दां एक मनीसूच चलयता म्हणून, आनी जो मनीस आसा ते दुसऱ्या मनशाचे किंवा दुसऱ्या जो ह्युमन बिंग्स आसा तेंचो जर विचार करून जर डिसिजन दिल्लें आनी तेणी जर ते कंडेम केल्ले जाल्यार खरोखरच त्या कंडेमाक आमकां वॅल्यू आसलेलो. कारण जो आयज आमचो हें चलता मायनींग बेल्टाचे लोकांचो जो उदरगत चलता किंवा पोट चलता ते मायनिंगाचेरूच चलता. आनी दुसरें जे डिसिजन तेंच्यांनी हें घेतलां की ते ऑप्शनाक काडटले म्हणून, तुमकां दिसतलें हांव प्रेसवाल्यांकूच सुद्दां एक क्वेश्चन करूंक जाता, तुमकां दिसता ऑप्शन करतले म्हणून आमच्या लोकांक ते दवरतले बरे भशेन. ह्यो भायल्यो कंपनी सुद्दां येयल्यो जाल्यार तशें न्हू, आमचे फॅमिली भशेन जे पयलीं जे मायन ओनर आसले ते सुद्दां आमचे फॅमिली कशे आमच्या वर्कर्सांक हें करीत. पण फुडें म्हाका दिसना की ते कॉन्ट्रॅक्टाक दिले किंवा ऑप्शनाक दिले जाल्यार आमच्या वर्कर्सांक ते कितें तरी बरे भशेन तांकां काम करूंक दितले अशें. पूण त्या खातीर मेन इशू जो आसा हो मायनिंगचो, तो मायनिंगचो इशू एकूच मनीस आसा ह्या सरकारान. कारण गोवा फॉरवर्ड सुद्दां ह्या सरकाराचे एक घटक आसा आनी हे घटक आसल्याच्या कारणान एकूच असो लिडर आसा जो म्हाका नजरे फुडें दिसता, जो विजय बाब आसा. तो ह्यो प्रॉब्लम जो आसा तो कितें तरी सॉल्व करून दाखयतलो आनी तेजेर कितें तरी उपाय करून दाखयतलो अशें 100% म्हाका खात्री आसा. पयलीं टीव्हीचेर प्रोग्राम येत आमची माती आमची माणसं, खरोखरच विजय बाबान ही एक गजाल आसा ती खरी करून दाखयता आनी त्या मार्गाचेर आसा तो. कारण आपली माती कशी वाचून दवरपाचें आनी आपल्या माणसांक कशें सांबाळून दवरपाचें पळय ते तेणी ध्येय धरलेलो आसा. आनी हे बारीक बारीक कारणां खातीर हांव हे काँग्रेस पक्षाचो त्याग करून गोवा फॉरवर्डान येयल्लो आसा आनी तेज्या अध्यक्षा खालीत हांव हे गोवा फॉरवर्डाचें काम मया फॉरवर्ड कशें व्हरपाचें हेजेर हांव भर दितलो. आमचो फोकस गोंयचेरूच आहा. एक सायडीन काँग्रेसीन जर लोक जॉयन जाता जाल्यार काँग्रेसीचो एक बरो खडेगांत उमेदवार गेले खेपेचो तो आज आमकां जॉयन जाता. ताजो अर्थ कितें
की गोंय फकत यू हॅव टू थिंक गोवा. आमी हें करतात. आमी देशाचे विचार करपाची गरज ना. देशाचे विचार करपाक खूब लोक आहा. आमी गोंयचेच चिंतूंक जाय आनी आमी गोंयचे चिंतता अशें म्हणून सांगून तो आज आमकां जॉयन जाल्लो आहा. बाब संतोश सावंत हाका हाजें हांव अभिनंदन करतां. ताजे सगळे वांगड्यांचें अभिनंदन करता कित्याक ते आज आमकां जॉयन जाल्ले आहा. आनी एक उतर दिता की तुमचे खातीर चड करून हे जे मायनींग एफेक्टेड लोक आहात हांचे खातीर आमी आमचो कमिटमेंट कंप्लीट आहा. आमी हें म्हणीत आहात पुणून व्हडलें कांय जायना. आज एक इशू असो जाल्लो आहा की इतलें उलयलें पुणून परते ते एजिटेट करपाक पाविल्ले आहा. सो सरकार कितें करता हो प्रश्न येता आनी एज अ मंत्री म्हाकाय ताजें उत्तर दिवप हें म्हजें कर्तव्य जाता. आतां सरकार चलयता कोण? सरकार गोंयांत आनी देशांत भारतीय जनता पक्ष सरकार चलयता. मायनींग सुरवात करचें अशें तांकांय दिसता आनी तें जावपाक जाय. हें जर जायना जाल्यार म्हाका दिसता लोकसभेक BJPक त्रास जातलो. हो शुअर अशें म्हाका सारकें म्हज्यान हें म्हणूं येता. म्हजो एक डिमांड आहा सरकारा कडेन आनी चड करून BJPचे सगळे लिडरां कडेन की हें बेगींतल्या बेगीन रिजॉल्व करात. कित्याक अशी परिस्थिती जाल्ली आहा चड करून मया अशा मतदारसंघांनी जंय लोकांचें पोट हे कोर्टान जजमेंट दिवन मारिल्लें आहा. आनीक हें जर बेगींतल्या बेगीन सरकार करपाक फुडें सरना जाल्यार लोकसभेन पसून BJPक सपोर्ट करपाक आमी पसून ताजेर विचार करचो पडटलो. आमी आज मेरेन म्हणटात की आमी NDAचे पार्टनर आनी आमी BJP बरोबर आसतले म्हणून. हो जर मायनिंगाचो इशू सॉल्व जायना बेगींतल्या बेगीन जाल्यार ताजेर पसून आमी फेरविचार करचो पडटलो. सरकाराक जर कितें तरी सारकें दाखोवंक जाय जाल्यार बारीक लोकांक न्याय दिवपाक सरकारान पयले स्टेप घेवंक जाय. सरकार जर तातूंत कमी पडटा जाल्यार सरकाराक हे बारीक लोक फुडें आदार करचो ना. आनी पयलें इलेक्शन जें येता हें इलेक्शन BJP खातीर चड गरजेचें. सो BJPन हाजेर सारको विचार करचो. म्हाका दिसतालें की कर्नाटकाच्या इलेक्शनाचे मागीर बेगींतल्या बेगीन हाजेर कितें तरी जातलें म्हणून. हांव म्हणटालो की ऑर्डिनन्स रूट पसून घेवचो पूण कोंतान मायनींग सुरवात करची. हांव हे मताचो आनी म्हाका दिसता की हे स्टेप बेगींतल्या बेगीन तांणी घेवंक जाय. हांव आज तांचे प्रेजिडेंट बाब विनय तेंडुलकरा कडेनूय हांव उलयल्लो आहा. ताकाय हांवें हीच भाशेन सांगलां हेच भाशेन ताका सांगलां की तुमी ना जाल्यार त्रासान पडटले म्हणून. आनी हें जर तुमकां पडूंक नाका जाल्यार कितें तें तुमी थंय वयर बेगींतल्या बेगीन करा.